दिवचल आणि मुरगांव वाठारात मेरी माटी मेरा देश उपक्रम जालो। मंत्री, आमदार आणि हेरांनी कलशात माती घालून देशा खातीर बलिदान दिल्ल्यांच्यो यादी जागयल्यो। 30 जुलयाक मन की बात एपिसोडात पीएम नरेंद्र मोदीन मेरी माटी मेरा देश मोहीम जाहीर केल्ली। देशा खातीर स्वताचो बळी दिवपी धाडसी स्वतंत्र झुजाऱ्यांक आणि वीरांक मान दिवप हो हे मोहिमे फाटलो हेत। धाडसी सैनिकांच्यो यादी जागोवपा खातीर हो उपक्रम राबयतात। ते भायर दर एके ग्रामपंचायतीत धाडसी झुजाऱ्यांच्या उगडासान एक स्मारक बांदतले, जाका शिला फलकम अशें नाव दितले। हाजेर त्या वाठारांतल्या झुजाऱ्यांची नावां नोंदयतले, अशें माविन गुदिनोन सांगले। First message is of unity, a classic example of unity in diversity. In the first place, you see both MLAs of Murungaon Taluka, Sankalp Amolkar as well as Raji Sarkar. We are always together to do something good. And I am very happy today it is sending a very strong message as always that we are here for the good of the people. Mera Matti Mera Desh is such a program which not only helps you connect with the roots, know your roots, strengthen you, it strengthens the bonds of unity amongst the people. एकूच हांव समजता हे कार्यक्रमासन जाता जेन्ना माती आमी सगळे कडेन सन थ्रू आमचे व्हिडिओ थ्रू धाडटात नेहरू युवक केंद्र तर्फे दिल्ली धाडटात ही कितें मेसेज दिता आमचे सगळ्याचे कनेक्शन लास्टाक एकूच कडेन पावताय हे देशाचे राजधानी कडेन आणि आमी सगळे एक म्हणून। आणि आज जो आमचा देश प्रगती करता आणि 23 तारखेर आमचे चंद्रयान चंद्रार देंवतले किती व्हडली प्रगती आमी केली हे सगळे दाखोवन दिता की आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन जें आसा तो जेन्ना फुडें घेवन वता तें करता आसतना प्रत्येक लोकांचो सहभाग जावं ते जाणटे भुरगे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हे सगळ्यांक घेवन तो फुडें वचपाक तांच्या खातीर असल्या प्रोग्रामांसून एक इज अ मेसेज ह्या जी माती होती ती वीरों को वंदन म्हणटात जशें सरान सांगलें जाता की आमच्या देशा खातीर खूब जाणांनी फ्रिडम स्ट्रगल केली। आयज आख्या पंचायतीन जी आमी मट्टी कलेक्ट केलेली सगळ्या लेवल पंचायत लेवल तशेंच आतां म्युनिसिपालिटी लेवल ती आमची तालुकाची मुर्मुगांव तालुकाची जी मट्टी आसा ती आयज आमी नेहरू युवा केंद्रा कडेन दिल्लेली आसा ते आतां ते घेवन फुडें दिल्ली वयपाचें आसा। ही माती आमची थंयसर कर्तव्य पथ म्हणून थंयसर न्यू एस्टॅब्लीश जाता दिल्ली थंयसर ही मट्टी थंयसर सगळी आख्या देशाची थंय मट्टी व्हरून ते घालतले ते कर्तव्य पथाक आनी थंयसर सगळ्या देशांसून एक झाड आख्खे त्या लोकांचे झाड घेवन अरावंड 75,000 झाडां लावपाचो तांचो प्लॅनिंग आसा। त्या प्रोग्रामाक स्वता आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी थंय उपस्थित आसतलो। सो असो राष्ट्रमोग हो सगळ्यांत व्हडलो मोग। जातींचे आणि धर्मांचे राजकारण करचे न्हय अशें दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन सांगले। खूपशा गोष्टी सांगलेल्या असतात पण एक लक्षात दवरा फक्त 15 ऑगस्ट किंवा मेरी माटी मेरा देश आजच्या दिसापुरती हो प्रोग्राम धरू नका। सदा भावना दवरा, राष्ट्रप्रेम हो व्हडलो दवरा। खंयची घटना असो खंयच्याचे वेगळी राष्ट्रप्रेम राष्ट्रा खातीर कितेंय कॉम्प्रोमायज थंय कसले राजकारण ना, पार्टीचे राजकारण ना, धर्माचे राजकारण ना, कसलेच राजकारण ना। केन्ना केन्ना वायट दिसता जर आमच्या गोंयांत पळयशी बारीक बारीक इन्सिडेंटा आमी डिफरन्सीस करता की कोणी तरी अशें केले तशें केले अशें पळय ह्या संवसारांत सगळे भाशेचे लोक आसा अशे समाज करते थोडे आसतले जे समाजाक अशे त्रास करपी कितें तरी 8 दीस पयलीं आमचे हांगा करासवाड्यार जालें आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पुतळ्याची विटंबना केली अशें कोण तरी आसतले पण असल्या गोष्टींक आमी गोंयांत तरी थारो दिवंक जायना। कार्यक्रम आमी आखल्या गोंयभर तशेंच भारतभर जे कार्यक्रम घडटा त्या कार्यक्रमांनी आमचे वीर जे हांगासर स्वातंत्र्या खातीर लढले त्यांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्यांच्या स्मरणाक त्यांचे स्मरण करप आणि सदैव स्मरण दवरप ही एक आठवण म्हणून आयज हो दीस आमी मनयता। आणि ज्यो संकल्पना केल्यो कृष्णान म्हटलें आसा की जी आमी आमच्या प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत ज्यो आमच्यो 18 पंचायती आसा दिवचल तालुक्यांत आहा तश्यो 2 म्युनिसिपालिटी आसा ह्या सगळ्या पालिका आणि पंचायत क्षेत्रांत एका फलकाचेर स्वतंत्र वीरांची नांवां येवप हे एक आमकां मोठी अभिमानाची गोष्ट आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, महेश गोवेकार, नितीक्षा गांवकर आणि निखिल जल्मी।